2 ऑक्टोबराच्या निमतान गोंय सरकारान गोंयांत स्वयंपूर्ण गोंय रिपोर्टिंग पोर्टलाचे उक्तावण केले। ह्या निमतान फाटल्या 4 वर्सांत स्वयंपूर्ण गोंय मित्रांनी केल्लो वावर लोकां मुखार हाडलो। तेच बरोबर 3 महत्वाच्या उपक्रमाचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तावणय केले। पळयात, गोंयांत स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे अंतर्गत 4 वर्सांत केल्ल्या कामाचो नियाळ घेवपी रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ स्वयंपूर्ण गोवाचे प्रदर्शन केले। तेच बरोबर स्वयंपूर्ण बाजार 4 वर्साच्या कामांचो नियाळ घेवपी पुस्तकांचे प्रकाशन आणि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचे उक्तावणय केले। डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स खात्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडली। 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती 4 वर्सां पयलीं आमी सगळ्यांनी मेळून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन सुरवात केल्ली। म्हाका विश्वास आसा 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा आमी स्वयंपूर्ण गोंय ही कॅम्पेन सुरवात केली आणि स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कॅम्पेनच्या अंतर्गत आमच्या प्रत्येक ग्रामपंचायत क्षेत्रात स्वयंपूर्ण मित्र वचपाक लागले आणि त्यांच्यांनी आमी पळयता की प्रत्येकाक नळ ना ताका नळ, घर ना ताका घर, टॉयलेट ना ताका टॉयलेट, दिव्यांग आसलेल्याक इक्विपमेंट, कोणाक किसान क्रेडिट कार्ड, कोणाक सोशल वेलफेअर कार्ड आणि इन्शुरन्स कार्ड अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो त्यांच्या कडेन 99% लोकां पर्यंत अंत्योदय तत्वाचेर ह्यो सगळ्यो येवजण्यो पावयल्यो। आणि म्हणूनच तर स्वयंपूर्ण गोंय हाची तोखणाय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केली। देशभरांतल्यान विविध राज्यांतल्यान लोक येवन स्वयंपूर्ण गोंय हे त्यांच्यांनी अनुभवले, पळयले, शिकले आणि स्वयंपूर्ण गोंयच्या निमित्तांत वेगवेगळ्यो एक्टिविटी आमी सगळ्यांनी सुरवात केल्यो। ह्या 2 ऑक्टोबराक 4 वर्सां पुराय जाता आणि त्याच निमित्तांत आमी नव्यान परत एकदां स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हो कार्यक्रम सुरवात केला। आणि ह्या कार्यक्रमा खातीर येता त्या 2 तारखे दिसा म्हाका दिसता आमचे सगळे जाण प्रत्येक ग्रामपंचायतीन सरपंच, पंच, तलाटी, सेक्रेटरी हे सगळे आसतलेच, पण सगळ्या गांवकाऱ्यांनी मुद्दामून ग्रामपंचायतीन येवचें। ते दिसा आमचे स्वयंपूर्ण मित्रय आसतले आणि त्याच बरोबर GCS ऑफिसर आणि IAS ऑफिसर प्रत्येक ग्रामपंचायतीन एकटो येतलो, ताजे तुमी नेटान स्वागत करात। स्वयंपूर्ण गोंयच्या कार्यक्रमाचे ते रिव्ह्यू घेतले। वर्च्युअली एज अ मुख्यमंत्री हांव तुमकां सगळ्या जाणांक एड्रेस करपाचो आसा आणि त्याच निमित्तान आमी 2 कार्यक्रमाचें उक्तावण करपाचें आसा। एक आमी म्हणटा तो स्वयंपूर्ण बाजार ह्या निमित्तांत आमी प्रत्येक गांवांतल्या आमच्या भयणीक आनी भावाक ते करीत आसलेल्या प्रॉडक्टाक मार्केट अवेलेबल करून दिवपाच्या ताचें लॉन्चिंग जावपाचें आसा। दुसरें आमी पळयता की 4 वर्सां जेचें आमी काम केलें त्या बुकाचें लॉन्चूय जावपाचो आसा, तोय पळोवपाची तुमकां संद मेळटली। आणि तिसरो आनी म्हत्वाचो कार्यक्रम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हाचेंय लॉन्चिंग आमी ह्याच दिसा करता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।